शिकून सवरून सगळेच जाण सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान लागतात अशें ना. कांय जाण आपल्या शिक्षणाचो फायदो स्वताचे पांयार उबे रावपा खातीर करतात. अशेंच व्यक्तिमत्व म्हळ्यार खोडये 70चो कृष्णप्रसाद गाडगीळ. पळोवया ताची ही सक्सेस स्टोरी. हो 70 म्हालांतल्या खोडये गांवचो शेतकार कृष्णप्रसाद गाडगीळ. कृष्णप्रसाद BSc इन एग्रीकल्चर पदवीधर. एग्रीकल्चर पदवीधर कृष्णप्रसाद गाडगिळान नोकरे फाटल्यान न धांवता शेतात देवपाचें थारायलें. आपल्या परंपरागत मालकीचे जमनीत ताणें ऊस, केळी, माडयो, मिरयां, आंबे आनी हेर पिकावळींची येसस्वी लागवड केली. वट्ट 100 एकर जमीन लागवडी खाला हाडली. ताचे हे वावरात ताची चली आनी चलोय ताका मजत करता. पोरू वर्सा तांणी 360 केळ्यांचो एका केळीच्या घडाचें उत्पन्न लेगीत घेवन दाखयला. हांगासर आमचे वडलोपार्जीत एक जागा आसा, सो ती डेवलप करपा लागून हांव 1992 ती डेवलप करपाक म्हणजे एक आसली कोणी कोण तितले आमचे जाय तितले तेचेर लक्षय नाशिल्लें. आनी आफ्टर ग्रॅज्युएशन जेन्ना विचारलें वडिलांनी तूं कितें करतलो म्हणून, तेन्ना इन्स्पायट ऑफ गोंय तेन्ना मायनिंगूय गोंयांत बऱ्यापैकी चालू आसलें आनी आमी म्हणजे आमच्या घरांत मायनिंगाचो हें आसलोच. पूण तरी आसतना ही जागा इतली आसा पडलेली तर कितें तरी करचें अशें मनान आयलें, वेगळें कितें तरी करचें अशें मनान आयलें म्हणून एग्रीकल्चराच्या फाटल्यान. सो ताच्या पयलीं हांव वडिलांच्या बरोबर हांगासर येतालो. म्हाजें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जावच्या पयलीं आमी वडिलांच्या बरोबर खूबदां येतालो. तितूंतल्यान एक थोडीशी आवड निर्माण जाली. आमच्या हांगासर डेरी आशिल्ली आनी तेन्ना नारळूय आसले, सुपारी आसली. पूण हितून कितें तरी एक नवीन करचें अशें ऊस आसलो अशें मनांतल्यान आसलें. सो ते एक मनान ध्येय धरून हांव ती म्हाजी वाटचाल फुडें चालू केली. चलोय BSc एग्री करून ते पळयता, इवन म्हाका शेतानूय तो हांगासरूय बऱ्यापैकी हेल्प करता. सो अशें आमी करप म्हणजे हो प्रवास चालू आसतना म्हज्या मिसेसीनूय भरपूर म्हाका हितून हेल्प केलो. ती शी इज व्हेरी मच कीन इन टेकिंग कीन इंट्रस्ट इन एग्रीकल्चर. फकत पारंपारीक शेतूच न्ही जाल्यार शेतात ड्रीप इरिगेशन सारकेल्ले आधुनीक गजाली गाडगीळ हांणी राबयल्यात. हांवें जे 2008 होचो एक कॉन्सेप्ट काडलो इनलायन ड्रीप सिस्टम. इनलायन म्हणजे ड्रिपर्स आसा जे 2 लिटरचे आसो, 4 लिटरचे आसो, 8 लिटरचे आसो. क्रॉपा प्रमाण जे तुमचे कितें क्रॉप आसा, समजा सुपारी आसा, ऊस आसा किंवा वेगवेगळे जे कितें क्रॉप्स आसा तांकां वॉटर रिक्वायरमेंट कितली जाय हे पण त्या प्रमाण तो ड्रिपर जो आसा तो डिझायन केलो वता. 4 लिटर एका तासाक 4 लिटर्स पर आवर, 4 LPS म्हणटा किंवा 2 LPS म्हणटा किंवा 8 LPS म्हणटा. ते कितले लिटर पर आवर पाणी त्या तितले थेंब पडटा आनी तितले तुमकां ते झाडाक मेळटा. हो कॉन्सेप्ट हांवें 2008 पयलीं शुगर केनाक केलो हांगासर. तेन्ना एक्चुअली हांव आतां म्हाजे कडेन ती डिलरशीपूय आसा. 2003 म्हाजे ओन आउटलेट चालू केले जे की शेती माल आनी बाकी वर्मी कंपोस्ट आनी बाकी सगळें विकतात. पूण 2008 जेन्ना ही सिस्टम बसयली तेन्ना अशें दिसून आयलें की ताच्या उसाक बऱ्यापैकी ती क्लिक जाली. जे गोंयाचें उत्पादन 40 टन पर एकर आसता ते म्हाका त्या वर्सा 75 टन्स पर एकर मेळटा. ह्या शेतांच्या उत्पन्नांतल्यानूच गाडगीळ हांचो घराबो बेस बरो चलता. गांवच्या लोकांकूय रोजगार दिवपाक येसस्वी थारिल्ल्याचें तांणी सांगलें. मात हालीं तेंपार चडशे तरणाटे शेतान देंवनात, नोकरे फाटल्यान लागतात हाची ताका खंत. 4 जोडयो फिक्स आसा, 4 पॅर्स फिक्स आसा. मेन म्हणजे एक म्हाका वायट दिसता की हांगासले लोकल लोक जे आसा, आमच्या गोंयांतले लोकल लोक जे आसा ते फुडें सरनात कामां करपाक. आतां तांकां सगळ्यांक म्हणजे आय डोंट नो म्हणजे तांकां रोजगार जाय पूण असली कामां नाका. असली कामां लेबरियस जॉब नाका तांकां किंवा बाटांनी आनी हेका येवन काम नाका. तांकां व्हायट कॉलर जॉब जाय सगळ्यांक. सो तेंच्यांनी म्हणजे सगळ्या नोकरेचे फाटल्यान लागता. की सरकारी नोकरी ते सुद्दां सरकारी नोकरी जाय तांकां, बेश्टी नोकरी नाका. सो ते थोडेशें वायट दिसता की लोकांनी तितूर आपली जमनी आहा तितूर कितें तरी करपाक जाय. कशें आसा हें आमी धरणीक आमची माता मानता. आमी जर तिची सेवा केली जाल्यार केन्नाच फुगड वचना. हें सामकें 100%. कितें ना कितें तरी तुमकां ते दिताच. आज उपजिविकेचें साधन आतां म्हाजो चलो BSc एग्री जालो, चलो चली म्हाजे BMA जाली. कितेंय शिकयतलो जाल्यार कोणाकूय तेका म्हणजे कितें तरी पयशे जाय पडटात न्ही तेका. सो हे खंयसरल्यान आमी हाडले, शेती करूनच वापरले आमी. म्हणजे तांकां शिकोवंक शकले. म्हणजे आमच्या कडेन आतां म्हणजे आमी म्हणजे आपूण स्वयंपूर्ण जालो जाल्यारच आपूण दुसऱ्याक स्वयंपूर्ण करतलो. 100%. आपूण पयलीं स्वयंपूर्ण आपूण जाल्या शिवाय दुसरो तुमच्या कडेन विचारपाक येना न्ही तूं कितें करता म्हणून. गोमंतक TV खातीर खोडये 70च्यान सपना सामंत.